आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. आज एक्स्ट्रा पणसा गरो तुम्ही कशी स्टोर करून डिपा दवर येता म्हणून हांव ते रेसिपी घेवन आयल्या. ह्या तुम्ही स्टोर करून 1-2 वर्साक डिपा दवरल्यार कांय जायना. तुम्ही केन्ना पणसा सीजन नाही तेन्ना हें तुम्ही काणू घरयकी मुळीककी मुद्दुकी पणसाची खंयचीय पोळी करून खाव येता. पळयात आमी ते कशी स्टोर करून दवरची म्हणून. पूण स्टोर करचे खातीर पणसा घर तुमगेला कितलंच पळय तितलेशी रफली चॉप करायची. फाईन चॉप करका म्हणून ना. ताजे नंतर उदक हें इतले पणसाक हांव अरावंड 300 ml उदक घेतला. अर्द किलो गोड घेतला. हें एक पण तुम्ही स्टोर करून दवरतरी मागीर पोळी करतना गोड तुम्ही पळोवन एक्स्ट्रा जावंक जाल्यार घालत. हें आमी स्टोर करचे खातीर हें गोड घेत तशें चिंतलें. पळयात हें कशी करची म्हणून. हांवें कायल घेतल्या. गॅस जळयतरी तातूंत हें उदक घालायची. उदक घालतरी हें गोड घालायची. हें गोड मेल्ट जेवच्या सोडायची. पांक आनी हाडोवच्या ना. हें गोड फुल मेल्ट जावका आनी एक चिक्के सरीशी एक सरीशी आयल्या पुरो ते तोळटा हें गोड मेल्ट जावो. गोड मेल्ट जातरच उदका खतखत येवन अशी एक थोडे वेळ सोडया आमी. हें गोड्डा कुडकी पुरो खीर न्हू एक सरीची पांक येवची ते सोडया आमी. आतां पळयाची गोड्डा पांकू एक कळ्याचे येवच्या जाला. पळयशी दाखयता हांव तुमकां. एक कळ्यारी पांक आयला सर दिसता न्हय तुमकां एककी. ह्या स्टेजारी तुमी आतां ते शिनून दवरलेले गोड घालचे. गोड शिनून दवरलेले पणस घालच्यो. लायकून मिक्स करून घेवचे. फकत गाज येवच्या स्टार्ट जाता. घराक गाज येवच्या स्टार्ट जाल्ले अशीच आमी थोडे वेळ थंय चाळटरी ते हांगा पळय सायडा उदक आसा पळय ते चिक्की सुक्की जेवच्या सोडका. घराक सोडलेले तेची मुद्द जेवच्या स्टार्ट जाता. मागीर बंद करचे गॅस. आतां थोडे वेळ अशी आसो गॅसारी. आतां एक 5-10 मिनिट जाल्ले आतां गाज येवच्या स्टार्ट जावन आतां तवळ चळट आशिल्ली. आतां पळया आतां अशी दाट जाले उदक गोड्डाचे. आनी आतां ह्या स्टेजारी आमी गॅस ऑफ करचे. गॅस ऑफ करून जे तर कंप्लीट कूल जेवका हें कूल जे तरी एअरटाइट कंटेनराक काडचे. गोड्डांतू आमी पणसू शिशिरान दवरलेलो कंप्लीट निवला. एक एअरटाइट कंटेनर उदका पयश एक चूर आसचे कंप्लीट ड्राय जावन आसा काय आनी तूं बीन उदका पयश आसा म्हणजे जाल्यार गोड्डां तू शिशीर आयल्या घर वायट जाता. आतां आमी हांगा शिफ्ट करताची. शिशीर आयल्या घर पुरो आमी एअरटाइट कंटेनरान तू ट्रान्सफर करून घेतला. आतां जी लिड घालून आमी डीप फ्रिजरान तू 1-2 वर्स कांय जायना तुमकां शिशील तेन्ना काणू हाजी पोळी करायची. भारी लायक जाता. ट्राय करायची घरान तू. यह वीडियो पळयलेल्याक तुमकां पुरो जनके धन्यवाद. आमगेले चॅनल लायक करा शेअर करा सब्सक्राइब करा.